मोगोचे फुडारी प्रवीण आर्लेकरान आयतारा दारगळे सुमार 30 शेतकाऱ्यांक पावडो पिकास सारकिल्ले शेती वावराक वापरपी साहित्य दिले। आपलो तेंको शेतकाऱ्यांक ह्यान फुडें असोच आसतलो म्हण ह्या वेळार प्रवीण आर्लेकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही पूर्व आमचे कासारवरणे पंचायत क्षेत्रातल्या ह्या शेतान आज जे आमचे जे शेतकरी असा ज्या शेतकऱ्यांक त्यांची एक मागणी असली प्रवीण भाई आर्लेकरान आमकां एक विजीट दिवची, आमकां मेळचे जे आमचे काही समस्या तेजेर त्यांनी जर भावी आमदार निवडून येवन तेजेर त्यांनी चढ लक्ष घालचो अशी त्यांची विनंती असली। ती विनंतीक मान देऊन प्रवीण भाईच्या तकलेन एक असो विचार इलो, जर आमच्या गरीब कुटुंबाक जर गरीब शेतकऱ्यांक मेळटलो जाल्यार तांकां कितें तरी काम करच्या खातीर फावडा असो पिकास असो कायल असो ती एक तांकां त्या निमतान भेट दिवची ही सुपीक विचार तिच्या तकलेन आयलो आणि तो प्रोग्राम आयज घडटना ह्या निसर्ग रम्य अशा क्षेत्रान खरेंच मनानसून बरें दिसता। पेडणे तालुको हो कृषी प्रधान तालुको असा, पण गेली 20 वर्सां जो आमचो आमदार असा त्या आमदारान ह्या शेतकऱ्यांचेर केव्हाच लक्ष दिलो ना। आयज आमकां जे आमचे जे शेतकरी असा तर हांगासर येवपाक वचपाक लायटी रस्ते नासतना पासून हे शेत जमीन करून आपले जे कुटुंब असा तो उदारनिर्वाह हेचेर करून ह्या कुटुंबाचे पालन पोषण जा अन्य लोकांचे पालन पोषण हो शेतकरी करता। हो शेतकरी ह्या देशाचो कणो असा, पण सरकार जाय थंय ह्या शेतकऱ्यांक अनुदान जावं हे सबसिडी ह्या कायम हांकां मेळना। कालच्या फावट जे हांगासर व्हडले वादळ जाले, वादळान भरपूरशी शेती नश्ट जाली, बागायती नश्ट जाले, पण शेतकऱ्याचे फक्त शेतकऱ्यांक अनुदान काय ना, सरकारचे फक्त घोषणा जय जवान जय किसान। सो आम्ही जय जवान तो सोडून घाल, पण जय किसान सुद्दां आम्ही आज पेडण्यात आमकां जय किसान जावो आणि हे एक बरें पावलां की प्रवीण भाईन आज जे फार्मरांक वस्तू हांगासर दिवपाक ठरयला बरी गोष्ट। कित्याक खबर आहा, ही जी शेती आयज जी एअरपोर्टार देगेक आहा ती आमी सांबाळून जपोवन दवरपाची गरज आहा। कित्याक आमी आयज आमची भाजी आमी भाजी अख्ख्या गोंयांत आमची आतां भाजी आमी चडशी लॉकडावनान बंद जाल्ली, आमी गोंयच्या लोकांनी गोंयची भाजी खावन आज हे केल्लें आसा। आज आमी आमची शेती जपोवपाची गरज आहा आनी तेच्या खातीर हांव प्रवीणा कडेन मागता की तूं शेतकऱ्यांक जाता तितकी हेल्प कर। उमेदवार म्हणजे जवळ सध्या तेजें वातावरण अशें जाल्लेलें आसा की सगळे वतात ते पेडणे मतदार सोडून गोंया म्हापशा पासून म्हणटा अरे तुमचो प्रवीण येता मरे निवडून म्हणटा आमकां सांगतालो आनी आमकांय खूब उमेद दिसता। तर प्रवीण भाई जो आसा की तेका शेतकऱ्यांची खरीच कळकळ आसा म्हणून दिसता आयज ते जे साहित्य वाडटा शेतकऱ्यां खातीर आनी तो खरोच शेतकऱ्याचो कैवारी आसा आनी फुडें जर तो निवडून येयल्या उपरांत आमकां शेतकऱ्यांक हेचो आनीक फायदो जातलो। फाटलो जो आमदार आसलो राजेंद्र आर्लेकर तेणी थोडी हांगासर शेतकऱ्यां खातीर चालना दिल्ली, आपूण ना अशें ना, तेणी दिल्ली। तेचे पयलीं जो बाबा उजगांवकार आसलो तेणी शेतकऱ्यां खातीर कांयच करूंक ना आनी आतां तो 5 वर्सां जाली जाल्यार शेतकऱ्यांक तो कशें सोंपोवपाचें हे चिंतता। शेतकऱ्यांक आयज जे शेतकरी आयज हांव कासारवाडणे आहा, आयज शेतकरी आयज सगळे नागझरी कासारवाडणे आयज जे सगळे शेतकरी म्हाज्या कडेन येयल्ले की तुमी आमच्या कडेन विजीट करचे आनी पळोवचे आमचे कडेन येवन म्हणून आयज हांव तांकां हे सगळे पिकास म्हणनाका, खोरें म्हणनाका, कायल ही सगळे आयज तांकां भेट घेवन येयल्लो आहा। कित्याक ही तांकां गरजेची वस्त आनी ह्या शेतकऱ्यांक हेज्या फुडें हांव सांगता हांव निवडून येयत जाल्यार ह्या शेतकऱ्यांक सगळेंच हांव जे पळय गोवोरमेंटाचे कितें फेसिलिटी आसता पळय सगळ्योच फ्री दितलो हांव तांकां इतलें प्रॉमीस करता। आनी हेज्या फुडें हेंच्यांनी आपल्यो जमनी राखून दवरच्यो, कित्याक हांगासर मोपा लागीं आहा हे केन्नाय हांगासर येवन कॅप्चर करूंक शकता। हेज्या फुडें हे शेतकऱ्यांचे जमीन हेंकांच उरतल्यो आनी हे हांव कोणाकूच अशें हें करूंक दिवचो ना। कित्याक आमच्या ह्या गरीब लोकांक हे गरीब लोक हे शेताच्या हेजेरूच ते आपलें पोट जगयता, आपल्या फॅमिलीक जगयतात। हेंच्या फुडें हांव तांकां सांगता, हेंच्या फुडें हेंकां जाता तितलो म्हाजो सपोर्ट आसतलो शेतकऱ्यांक आनी शेतकऱ्यांक खूब फॅसिलिटी जे गोवोरमेंटाची आहा पळय ती आतां ह्या स्थानीक हांगासर आहा MLA तेणी कसलेच फॅसिलिटी आजून दिवंक ना हांगासर शेतकऱ्यांक। त्यो फॅसिलिटी पळय जितल्यो आहा पळय तितल्यो फॅसिलिटी तांकां आसतल्यो आनी तेंच्यांनी एक बोल्सांतलो पयसो मोडचो ना हे तांकां हांव सांगता। हांव सगळें तांकां फ्री दितलो हेज्या फुडें हांव आमदार जालो जाल्यार।